डेप्युटी कलेक्टर उलोवया फाल्यां तुमी सांगितल्या त्या प्रमाणे टायमिंग घेता आता संडे आहे क्लियर यू आर होल्डिंग इन द येलो अंडर व्हॉट बेसिस यू हॅव डन दिस पण त्याच्या पूर्वी बीडीएचे सगळ्यांचे उलयले किती उठले ही माती घातलेली कोणी घातली सगळ्यांना खबर आसली कोणतरी घातली म्हणून सारखे हांव ह्या कम्युनिटीचो प्रेसिडेंट आणि आमचे कडेन जे मॅटर आसा ते अशे हे पद्दतीन आसा ही जी प्रॉपर्टी आसा आता आम्ही हांगा उबे आसा आम्ही जी प्रॉपर्टीन आता उबे आसा ती आमच्या कोमुलदादीची प्रॉपर्टी आणि ही प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंटाक घेऊन जनरल बॉडीन डिसिजन घेतला की ही प्रॉपर्टी डेव्हलप करून हांगासर प्लॉट करप आणि ही फायल आम्ही कलेक्टरा कडेन धाडल्या थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर हे जेन्ना सगळे मॅटर जाता तेन्ना हांगासर जो हो रोड एडिशनल केला हांव हांगासर स्पेसिफिकली अंडरलायन करता एडिशनल रोड ह्या रोडा खातीर खूबदां तेंच्यांनी कोमुलदादी कडेन अप्रोच केले पण आमी केन्नाच तांकां हो रोड दिल्लो ना तांकां ऑलरेडी कोमुलदादीन रोड दिल्लो आसा आनी त्या पद्दतीन नेवो रोड दिवपाची कांय गरज ना कारण कोमुलदादीच्या एक्टा प्रमाणे कोडा प्रमाणे जेन्ना एकदा रोड दिला थंय दुसरो रोड दिवपाचें आसना आतां हांगा जर रोड जाय आसलो फॉर एनी एक्झिजन्सी जावं आनी कितें कारणाक कलेक्टरान आमकां अप्रोच जावंक जाय आसलें किंवा गव्हर्मेंटान आमकां अप्रोच जावंक जाय आसलें कोमुलदाद ओनर प्रायवेट पार्टी गव्हर्मेंटाची लँड न्हू हें कळपाक जाय आनी जेन्ना प्लॉट घेतल्या तेन्ना प्लॉट रस्तो पळोवन दिला मरे हो रस्तो ना पळोवन दिवंक हो रस्तो न्हू हो आतां रस्तो एन्क्रोच करपाक शकता हो कायदो उरला खंय कोणी तरी अप्रोच जावपाक जाय कोणी तरी करपाक जाय कितें आसा ते बेश्टेच आपली सुवात आपणाक रस्तो जावं म्हटल्यार जायना कायदो आसा की तो रस्तो बंद करा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनिदाद इन द इंटरेस्ट ऑफ कोमुनिदाद कितें जे करपाक जाय ते तुमी करात हे आमकां दिल्लें आसा आनी हेज्या पयलीं आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा ऑन रेजोल्युशन नंबर 4 रेजोल्युशन घेवन एका एडमिनिस्ट्रेटराक धाडलां की एक्झॅक्टली मॅटर कितें तें हांगा जें घडलां तें कांय चोरी आनी न्हू हांगा घडलां तें सगळें लिगली आनी ऑफिशियली घडलां म्हणून आमी टायम काडला ऑफिशियली करपाक आतां एडमिनिस्ट्रेटरान आमकां सांगून तूं दी रस्तो म्हणून तो कलेक्टरान सांगून रस्तो दियात म्हणून कलेक्टरान अशें नुइजन जाता म्हणून बरयलें जायना वॉट नुइजन हॅज टू बी क्लॅरिफायड सध्या तुमी आतां हांगा येयल्या कितें करपाक रोड ब्लॉक करपाक ना हांगा येयल्या रोडाक माती घालून बंद केल्ली ती कोणी तरी मिस्क्रियन्सांनी काढली कोणी तरी मिस्क्रियन्सांनी काढली जे काढल्या तांकां पनिशमेंट दिवपाक जाय म्हणून हो आयचो हे आसा आमचो आंदोलन तेका लागून सगळे हांगा शेअर होल्डर येयल्ले आसा ते म्हणटा आमी सगळे बंद करतात शेअर होल्डर आमी सगळे बंद करता म्हणून सांगतात शेअर होल्डर फाल्यां कितें जाता जाल्यार आमी कलेक्टराचेर आनी गव्हर्मेंटाचेर केस घालपाक फाटीं सरचे ना जॉन फिलिपान सांगला पळय जेन्ना हांव म्हणटा कित्याक आय एम ए कोमुनिदाद हांव म्हणजे एकटो प्रताप न्हू जेन्ना हांव ओनर तुमी म्हाका सांगनासतना जायते करतले आनी आमी ओगी रावप थंय कितें कायदो आसा एप्रोच जावपाक जाय ऑफिशियली तेचेर डिस्कशन जावंक जाय डिबेट जावपाक जाय जनरल बॉडी जावपाक जाय आनी देन इट विल गेट अप्रुवल लास्ट टाइम आता माझे आरोप करता की हांवें माती घातली म्हणून एक्चुअली हांवें माती घालनासली आमची सांकवाळे कोमुलदादी कमिटीन माती घातलेली आनी इंट्रस्ट ऑफ द आमचे शेअर होल्डर जे कंपाउंडर्स आहा ते कळ्ळें न्हू आतां हांकां कितें इंट्रस्ट म्हाका खबर ना इतले आमचे कडेन वाद करपाचो हे करपाचो ऑलरेडी हांकां ऑलरेडी रस्तो दिल्लो आहा तो बी अप्रूव्ड रोड तेंचे प्लॅनर आहा म्हणजे फायल सुद्दां आहा ते फायलीर हांव दाखोवंक शकता आमकां कळ्ळें न्हू आतां मुद्दाम म्हणून तुमकां आमकां त्रास कशें ना ही जमीन जी आहा ती आमची शेअर होल्डराची सद्या ही जमीन आमची शेअर होल्डर शेअर जमीन आमची कळ्ळें न्हू आतां हे चोर येयले हांगा चोरपाक हे आतां चोर म्हणटा हे चोर जमीन येयल्या चोरपाक हे चोर
सगळ्या लोकांनी सगळ्या लोकांनी जमीन मरे हाडयल्या सगळ्या जमीन हाडयल्या जमीन हाडयल्ली आहा ही पळय चोरून खावपाची शेअर होल्डर लास्ट मंथाक डिसेंबरान 14 तारखेक 15 तारखेक सुमार हांगा एक कोण तरी जयेश फडते म्हणटा पळय ताणें माती घातलेली आनी आमी डेप्युटी कलेक्टराक हें सांगून कंप्लेन हे केल्ली आनी तेच्या हेजेर अगेन्स्ट ऑर्डर आमकां मेळ्ळी की बाबा ती माती काडची म्हणून आनी ती आमी काडली माती कळ्ळें न्ही. आतां हे परत येयल्या आनी आमी हे परत काडटले कळ्ळें न्ही हे परत काडटले. ही सगळ्यांक हे कलाभवन हे जे आहा पळय इन्स्टिट्यूट आहा तेंकाय रोड आहा सगळ्यांक रोड आहा. आमी हो लास्ट 16 years आमी हो वापरता आनी हो आमच्या हितून हे आहा. I am a shareholder of Sancoale Communidade, attorney of Nagua Communidade. हे कोडा प्रमाणे if the land, if the Communidade can give land only if any property or land is landlocked. This is the code of the Communidade. That too, it is a 5 meters width road that can be granted if any property is landlocked. Now we have verified that this people who have built some construction here, they already have an access road which is coming from the main road to their property. So there is no chance that this land can be given to them. Now this land belongs to the Sancoale Communidade under survey number 183/1. Now if they have any issues, let them approach the Communidade office, Communidade of Sancoale office. There is a managing committee. They meet, which days they meet? Wednesday and first month of the first Sunday. First Sunday of the month. Let them come, sit with the managing committee. The managing committee will call for a general body. See if there is a genuine reason to give this land just like that, because this is private land, this is not government land. So let them sit, approach and discuss the matter and settle the thing.